सगळ्यांके नमस्कारू. विश्व कोंकणी केंद्र हांनी आयोजन करता CA साधक कार्यक्रमांक तुमकां सगळ्यांके स्वागत करतास. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया तांणी आयोजन करता CA फायनल मे 2025 अटेम्प्टांतू उत्तीर्ण जावन आशिल्ल्या CA प्रसाद शानभोग तांणी आमगेलो टास्क चार्ज. हांनी HB पुरंदर शानभोग आनी पुष्पा P शानभोग तांगेल पुतू हांनी चेंपी सालिग्रामांतल्यान येवच्या. हांनी हांगेल एज्युकेशन लिटल रॉक इंडियन स्कूल ब्रह्मावरा आनी PUC विवेका PU कॉलेज कोटा तशीच BCom त्रिशा विद्या कॉलेज कटपाडींत केलेलें आसा. हांनी हांगेल आर्टिकलशीप मेजर्स TN प्रभू अँड को कुंदापुरा हांगा CA TN प्रभू आनी CA विश्वास N प्रभू हांगेल अंडर केलेलें आसा. हांगेल हॉबीज आनी एक्स्ट्रा करिक्युलर कसं म्हळ्यार हांकां क्रिकेट आनी व्हॉलीबॉल खेळचेंत मस्त आसक्ती आसा. तशीच भजन्स आनी नॉवेल्स वाचचेंतय मस्त आसक्ती आसा. हांगेल एक मेन्शनेबल अचिवमेंट कसं म्हळ्यार NCC तांणी ऑर्गनायज करता एक सर्टिफिकेशन प्रोग्रामांतू हांनी सर्टिफिकेट A उत्तीर्ण केलेलें आसा. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. फर्स्ट ऑफ ऑल CA प्रसाद शानभोग जालेले तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हण से इश्ट पावता. थँक्यू व्हेरी मच. सो फर्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुमकां प्रसाद P शानभोग तलें CA प्रसाद शानभोग जावचें तूं एक कशी रिॲक्शन आशिल्ली तुमगेल्या ते रिजल्ट डेट दिवस तुमकां रिजल्ट पळयलें तेन्ना कशी फील जाल्ला? फर्स्टाक कसन म्हूण सांगल्यार रिजल्ट दनपारा येता म्हणून नाशिल्ले. सो हांव कसं केलें म्हळ्यार त्या दिवस आषाढ एकादशी जावन आशिल्लें. ताकाची हांव भजनेक चमकलेलो. ताई भजने दुखून भायर सरतना म्हगेले फ्रेंडाल फोन आयले. मागीर रिजल्ट आयल मारे पळय कसं जालें पळय म्हूण. तशी म्हळ्यार म्हाका तितलो वग्गी येता म्हूण एक्सपेक्टेशन नाशिल्लें. म्हळ्यार लास्ट टायम तांणी दनपार दिता म्हूण रात्री दिला. सो कशी म्हूण घेवन गोत नाशिल्लें. सो हांव एक पाटी रिजल्ट आयल कुडले एक पाटी हांव ब्लँक जालो. कसं करचें खंय कसं करचें म्हूण पुरा म्हाका वतना म्हूण गोंदळशी जाल्लें. कडे कसं जालें म्हळ्यार म्हाका कितलो गोंदळ जालो म्हळ्यार हॉल टिकेट खंय आसा रोल नंबर कसांनी उडगास येतना तशी जाल्लें. कडे पुरा एक पाटी सेट करून घेवन रिजल्ट पळयला. रिजल्ट पळोवन दोन्ही हांतू सक्सेसफूल आयल पळोवन एक पाटी म्हाका मनांत आशिल्लें एक भार देंवलें म्हूण सांगता हांवें तशी जाल्ली एक पाटी म्हळ्यार फुल्ल म्हाका जिवनांत कसं करता म्हूण आशिल्लें तें एक पास जाल्लें म्हूण सांगतना एक पाटी म्हाका आराम जाल्लें. एक पाटी फुल्ल सेलिब्रेशन केल्लें. ताजे नंतर आनी नॉर्मल रुटीना वचपाचीच आमी तशें आशिल्लें. तेची हा एक रिजल्ट पळोवन CA प्रसाद शानभोग म्हण पळोवन तुगेले आनंद म्हाका कशें फील जालें? आनंद म्हाका एक पाटी म्हळ्यार तांणी हांव कशी वाजीत आशिल्लो कितलें म्हळ्यार स्ट्रगल कशें आशिल्लें म्हणून तांणी सगळे जर्नीन म्हाका पळयलां कशें आशिल्लें म्हूण. म्हळ्यार म्हाका एक 2 हात म्हळ्यार म्हगेले आनी आम्म जावन नाशिल्ली तांणी तशी तांणी हें केलां म्हाका. सो तशें आसतना तांगेले एक चेडूं पास जाल्लो CA जाल्लो तो तागेले एक हें जाल्लें म्हूण सांगतना तांणी वरें म्हगेलो CA जाल्ली म्हणजे तांणी खूश पावता आशिल्लींची. म्हगेल पशी चड तांगेले तोंडार हास आशिल्लें. तशी म्हाका तें पळोवन भारी खुशी जाल्लें. एक इमोशनल आनी प्राऊड मोमेंट म्हगेल पशी चड तांणी प्राऊड फील करता आशिल्लींची. म्हळ्यार एक आनंद म्हाका हांव तांगेल पोतू म्हूण सांगून घेवच बदलाक तांणी म्हगेल आनंद म्हूण सांगून घेवत तसले एक मोमेंट जाल तांकां म्हूण सांगून तशी तांकां भारी खुशयार तांणी आशिल्लींची. सांगची जाल्यार तांणी आनी नानचे सोण आनी दुसरो पुरा केला तशी आशिल्ली तांणी तितलो खुबेर आशिल्ली. आनी CA चार्टर्ड अकाउंटन्सी म्हूण एक कोर्स तुमकां करता म्हूण कसं ह्या जाल्लें कसं तुमकां मोटिवेशन जाल्लें? वॉट इन्स्पायर्ड यू टू बिकम अ CA? म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार फर्स्टाक हांव 10th तो एग्जाम बरोवन जाले नंतर आनी म्हळ्यार म्हाका एक कॉल आशिल्लो आतां हांव कशी करता मुखार कशें करता हांवें खंयची स्ट्रीम ऑप्ट करता म्हूण आशिल्लें. म्हाका 10th कळ्ळें सायन्स म्हगेलें जायना जायना म्हाका वाजूचा कळना म्हूण. तेन्ना म्हगेले आम्मान येवन म्हगेलें सांगलें पळ रे तुगेले आज्जाक एक CA करोका तुगेले अन्नाक म्हूण घेवन आशिल्लें. बट त्या कालार त्या भारी कश्ट आशिल्लें. म्हळ्यार घरांत सुमार जण आसा ती खर्च पळोवका कितलो टायम इन्वेस्ट करता तांतू. पर ताजे निमित्त म्हगेल अन्नाक तागे अन्नाक म्हगेल अन्नाक सपोर्ट करता म्हूण घेवन CA करूं जायनी. तशी म्हगेल आम्मान म्हगेलें सांगलें पळ रे हांव तुका फोर्स करना तुका CA करता म्हूण तूं कशी कॉमर्स घेवका म्हूण घेवन आसा तशी तूं CA करचें जाल्यार म्हाका खोशी करना जाल्यार म्हाका कांय बेजार ना म्हूण घेवन आम्मान सांगलें. तशी म्हगेल अन्नान वरेन आम्मान सांगिल्लें ताका फुल्ल सपोर्ट दिवन हांव तुगेलो टस रे प्रसाद म्हूण घेवन सांगून
म्हाका सपोर्ट दिले निमित्त म्हाका तें CA ऑप्ट कोर येता म्हणलें एक कॉन्फिडन्स आयला. ताजे निमित्त हांव CA चमकलेलो. ओके. सो CA तुमी करतना तुमगेल्या प्रिपरेशन्स कशी आशिल्ल्या? म्हाका 6 म्हयने एग्जाम लीव मेळ्ळ्या. 6 म्हयन्यान म्हळ्यार म्हाका ITT आशिल्लें म्हळ्यार एडवान्स ITT आनी GMCS दोनूय आशिल्ले. म्हळ्यार आमगेले ते थोडे बॅचांचे प्रॉब्लेम जाल्ले निमित्त ते आमकां मेळ्ळी आशिल्ले. सो ते थोडे डिले जाल्लेले. सो ITT ओरिएंटेशन आनी ताजे वयरी आनी स्पॉम आशिल्ले. म्हगेले इंटर दोनूय ग्रूप पोरने सिलेबसान जाल्ले निमित्त 2 एग्जाम्शन आशिल्ले म्हाका स्पॉमांतू. बट 2 आनी बरोवंक आशिल्ले म्हाका. सो तें बरोवचाक तें वरें बाकी आशिल्लें. सो तें वरें कोरून कडेर म्हळ्यार बट म्हगेले हक्क येताना हांवें कसाने रजेक येताना म्हगेले FRA कंप्लीट जाता येयला. सो तें एक धैर्यार आशिल्लें हांव म्हळ्यार कसन जाल्यार जाता मिजेन जाता म्हळ्यार एक धैर्य आशिल्लें. सो तें घेवन हांव रजे आयलो. रजेन तांणी फुल्ल कडे क्लास पळोवन कडेर आनी फर्स्ट टायम वाजून कडे 2 रिविजन कोर्स जाल्ले म्हाका. म्हळ्यार तितले करू जाल्ले. टायम पूर जाल्ले ताजे तितलेची करू जाल्लेले. आनी तुमी प्रिपेर करतना तुमगेले कसन एक स्ट्रॅटेजी जो आशिल्ली की लायक दिसा एक सब्जेक्ट दिसा 2 सब्जेक्ट एक तुमगेले ओन कसन जो स्ट्रॅटेजी कसन अशें की नोट्स करचे जो असो? नाही म्हळ्यार हांव कशें केलेलें म्हळ्यार म्हगेले दिवसाक एक सब्जेक्ट जाता आशिल्ले म्हगेले हे. म्हळ्यार म्हाका 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एक दिवसा कळल्यार थोडे कन्फ्युजन शी जाता आशिल्लें म्हाका. म्हळ्यार जंप करच्याक कन्फ्यूज जाता आशिल्लें. ताकाच हांव म्हळ्यार दिवसा एक सब्जेक्ट वाजयता आशिल्लो. म्हाका म्हळ्यार कशें आशिल्लें म्हळ्यार दोळे येद्रा दिसताच जाल्यार कसान आस म्हूण न्हू. सो म्हाका तें सुलभ जाता. म्हळ्यार कशें म्हूण सांगल्यार हांव म्हगेले टायम टेबल म्हण करून घेतिल्लें. हांव कॅलेंडरार मार्क करून घेवचें आशिल्लें. प्रति दिवस ह्या दिवसाक इतले पोर्शन जावका, ह्या दिवसा इतलें हें करका म्हणून हांव कॅलेंडरार बरोवन दवरता आशिल्लो. सो म्हगेले ते दोळे येद्राक हांव कसन म्हगेले एक्सपेक्टेशन कशें आसा म्हगेले रियालिटी कशें आसा म्हणून म्हाका दोळे येद्रा दिसता आशिल्लें. सो हांव तशें प्लॅन करून घेवन म्हगेले CA फायनलाक स्टडीज हें केलेलें. 6 म्हयन्यान तूं म्हगेलें इतलें जावका, ह्या म्हयन्यान तितलें जावका, ह्या दिवस भितर म्हगेले ह्या सब्जेक्ट जावका, अशी जावका म्हणून हांव प्लॅन करून घेतिल्लें. सो डेली बेसिसार तुमी ट्रॅक करता आशिल्ले? वय डेली बेसिसार हांव म्हगेले कॅलेंडरार कशी मार्किंग्स आसा त्या एक्सपेक्टेशन आनी रियालिटी मॅच जाता की ना म्हणून पळोवन घेवन हें करता आशिल्लो. फ्यू डेज प्रति जनाक जाता ते प्रत्येक एस्पिरंट आसा तांकां पुराय जनाकय डेली एक्सपेक्टेशन आनी रियालिटी मॅच जायना. कळ्ळें म्हळ्यार तें कोर्स आमगेले तशें आसा. डिफिकल्ट म्हूण सांगता न्हय हांव. डिफरंट आसा हें कोर्स. कळ्ळें म्हूण सांगल्यार तितलें आमगेले कामाचे स्कोप म्हणलेले तशें आसा. सो तांणी ताजे कसाने हिंट पुणे आमकां दिवका म्हळ्यार भारी हॉट जाता आमगेले कोर्स. तशी डेली एक्सपेक्टेशन आनी रियालिटी मॅच जावचे भारी कश्ट आशिल्ले. बट करपाचीची सो थोडे स्ट्रायव करपाचीची तशी जाता आशिल्ले. ओके. आनी तुमकां CA फायनलांत जो इंटरमिडिएटान जो खंयचे जो एक टफेस्ट सब्जेक्ट म्हणे कसन आशिल्ली की तशी विंगड जणांनी गेल्यार एस्पिरंट्साक तांणी म्हण तशें ऑडिट थियरी सब्जेक्ट्स कश्ट आसता. एके विंगड AFM कसने कश्ट आसता. तुमकां तसले खंयचे जो एक कश्ट सब्जेक्ट जो आशिल्ली की एंड आशिल्ली जाल्यार तुमी ते कशी वाजून तुमी कशी ते मोटिवेट करता आशिल्ले? हाऊ डू यू ओवरकम दॅट? ऑडिट म्हळ्यार पुराय जनाकय कश्ट म्हणराची. म्हाका वरेन तशीच आशिल्लें. ऑडिट म्हळ्यार थियरी ते वाजिता न्हीद येवचे तशें दिसता पुरो आसा. बट म्हाका ऑडिटा पयशे चड थोडे फायनान्शियल मॅनेजमेंटान थोडे प्रॉब्लेम येता आशिल्ले. म्हळ्यार तांतू सुमार फॉर्म्युला आसा, सुमार आनी सकड टायप्स ऑफ क्वेश्चन्स आसा, कॉन्सेप्ट वरे सुमार आसा तशें दिसता आशिल्लें म्हाका. सो म्हाका तें AFM थोडे कवर करूंक भारी कश्ट जाता आशिल्ले. ताकाच हांव कसो केलें म्हळ्यार AFM वयर चड कॉन्सन्ट्रेट केलेलें. आनी म्हाका ताजे निमित्त AFM म्हाका लायक मार्क आयला. भारी लायक मार्क आयले म्हाका AFM वरेन. तशी म्हाका AFM कश्ट जाता आशिल्लो. ऑडिट कश्ट जायनी म्हूण न्ही. ऑडिट वरे भारी कश्ट जाला म्हाका. बट ताजे वटू AFM वरे थोडे कश्ट जाता आशिल्ले. ताजे वटू काम केल्यार ताजे वयरी ते कश्ट आशिल्ले म्हळ्यार थोडे उण जाता म्हळ्यार म्हाका एक भरवस आशिल्लें. ताजे निमित्त हांव ताजेर चड कॉन्सन्ट्रेट करून घेवन वाजून घेवन मुखार आयलो. सो तुमी पुरा सब्जेक्ट्साक इक्वल वेटेज दिता आशिल्ली की एक खंयचे एक सब्जेक्ट तुमी सांगले म्हाका AFM मात चड वेटेज दिता आशिल्ली की? ना तशी पुरा हाका इक्वल वेटेज म्हणून सांगू जायना. बट एक हाका चड दिला म्हणून सांगू जायना. म्हळ्यार पुरा हाका हांवें इक्वल डिस्ट्रिब्युशन ऑफ टायम केला. बट AFM आनी ऑडिट एस्पेशली हांव ताका थोडे चड दिला दुसरे सब्जेक्टा पशीची. म्हळ्यार ताका थोडे हांवें FRाक हांव 4 दिवस घेतल्यार AFMक 5 दिवस दिता आशिल्लो. ऑडिटा 5 दिवस दिता आशिल्लो. तशी करून घेवन हांवें म्हळ्यार म्हगेले स्टडी टायम प्लॅन करून घेतिल्ले. सो टायम मॅनेजमेंट आनी वेट मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट. बरें इम्पॉर्टंट जाता.
आणि तुम्ही बी.कॉम केलेलं आसा तुषा विद्या कॉलेजान. तुम्ही बी.कॉम आणि सी.ए कशी मॅनेज केल्या ಒಟ್ಟುची? बी.कॉम म्हळ्यार मिगेल्या इंटग्रेटेड बॅच आशिल्ले आमगेल्या कॉलेजांतू. सो तांणी आमगेल्या बी.कॉम आनी सकड पळोवंक घेता आशिल्ली इंचे अटेंडन्स आनी थोडे पळोवंक घेता आशिल्ले तांणी लिनियंट आशिल्ली थोडे तांणी त्या विशयांतू. सो थोडे अडना जाल्ले बी.कॉम आनी मिगेल आर्टिकलशीप बरे ಒಟ್ಟು जाता आशिल्ले. सो म्हाका एक नमून ओपन युनिवर्सिटीशी जालता. आणि तुमकां ह्या थ्रू आउट सी.ए जर्नींतू खंयचेय जो एक पॉयंट ऑफ टायमान सेल्फ डाऊट आयलो आसो ऑर जेन जायनाले हे म्हणल्यार कसं एक फीलिंग येवन अशें पुरो. सो तुमी आयले तेन्ना ते कशी तुमगेल सेल्फ मोटिवेट करता आशिल्ले ऑर कोण तुमकां मोटिवेट करता आशिल्ले? हे मिगेल सगळे जर्नींतू 2 पाटी म्हाका अशी जाल्लेले. 2 पाटी म्हाका मिगेल व्हेरी डाऊट आयले ह्या मिजेन जाता की ना, हांव सी.ए जाता की ना, ह्या एग्जाम क्लियर जाता की ना मिगेल्या म्हणून म्हाका 2 पाटी डाऊट आयले. 2 पाटी म्हळ्यार एक पाटी कोरोना वेळारी मिगेल फावंडेशन अटेम्प्ट कोरोना वेळार आशिल्ले. मिगेले फर्स्ट अटेम्प्ट फावंडेशनाचे कोरोना वेळार आशिल्ले. तेन्ना म्हळ्यार पुरा कडेन पुरा बंद जाल्ला. कसाने चलतना घरांत रामायण पळोवच सोडला आनी कसाने काम ना आशिल्ले. तशें आशिल्लें तेन्ना म्हळ्यार एक नमून नेगेटीव फिलींग येता आशिल्लें तेन्ना. तेन्ना म्हळ्यार कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार रात्री आमी अशीच हांव आनी न्हू वॉकिंग करता आशिल्लीं रात्री. अशी टायमपास करूंक एक अशी वॉकिंग करता आशिल्लीं. त्या टायमार हांव अन्नाले सांगिल्लें हें जाता न्हू म्हणून सकाळ हांव अन्नाक सांगिल्लें. तेन्ना अन्नान म्हणलें तूं कसले भित्ता, देव आसा पळोवंक घेता देव. हांव कसाने टायमार हांव आम्मा जेव तुगेलो टासा न्हय तूं कसले भित्ता म्हणून सांगून अन्नान म्हाका तेन्ना मोटिवेट केलेलें फावंडेशना वेळार. सो तेन्ना म्हाका फावंडेशनांनी सकड क्लियर करून इंटर क्लियर करून आयिल्लें तेन्ना तें म्हाका मोटिवेशन म्हळ्यार मिगेल मात तें केन्ना आशिल्लें. आनी एक म्हळ्यार मिगेल नेगेटीव मोटिवेशन आशिल्लें. एक पाटी वाजिल्लें पुस्तक आनी वापस वाजयचा नाका म्हणून. तशी हांव तें एक पाटी एक अटेम्प्टान जावका म्हळ्ळेलें ध्येय दवरून केन्ना हांव वाजूच आशिल्लें. एक अटेम्प्टान हें जावका मिगेल्या म्हणून. बट सी.ए फायनला येताना म्हाका सी.ए फायनलांत एक पाटी भारी गोंधळ जालो म्हाका. म्हळ्यार कशी आतां मुखार सुच कशी म्हणून एक पाटी टोटल ब्लँक आनी फ्रीक आउट म्हणटा न्हय तशी जाल्लें एक पाटी. तेन्ना हांव सांगता म्हणून इश्टपावत म्हळ्यार मिगेल एकलो कझीन आसा डॉक्टर अनंत पै म्हणून तांणी म्हाका भारी हेल्प केला. तांणी म्हळ्यार फोनांत असो फोन करून म्हाका उलोवच आशिल्लें कशें आसा तूं म्हणून तांणी हें करता आशिल्लींचे म्हाका हेल्प करता आशिल्ली. तितलें म्हळ्यार तांगेल त्या बिझी शेड्युलांतू म्हळ्यार तांणी KMCंतू HOD तितलें तांगेल बिझी शेड्युलांत वरेन तांणी म्हाका सांगिल्लें तूं कितले वेळा जाय जाल्यार म्हाका फोन कर हांव तुगेलो ट्रबला म्हणून तांणी म्हाका हें केलेलें. तशी म्हळ्यार फाटी भला रब्बून एक सपोर्ट केला म्हूण सांगच्याक हांव इश्टपावता. मस्त सपोर्ट केला त्यांनी. वय कझीन म्हळ्यार लिटरली तांणी आमगेल मिगेल लागीं आशिल्लें म्हणके तांणी हें केलां म्हाका. आणि तुमगेल्या सी.ए जर्नींतू तुमगेल्या चियर लीडर म्हूण कोणी आशिल्ली चियर तुमकां ಒಟ್ಟು मस्त चियर करता आसताची मोटिवेट करता आसताची एवरी टायम? म्हळ्यार चियर लीडर म्हणून सांगता जाल्यार हांव फर्स्टा सांगिल्लें म्हणके मिगेल आन आनी अम्मा. मिगेले 2 हात म्हळ्यार सांगच्याक आनी हें जायना म्हाका. मिगेल आनू अम्मा मिगेले बेस्ट चियर लिडर्स म्हणून सांगता. तांणी मिगेल ಒಟ್ಟು रब्बिल तशी म्हळ्यार एक पिल्लर ऑफ स्ट्रेंथ म्हणटा न्हय तशी रबलें तांणी मिगेल ಒಟ್ಟು. कसाने आसो मिगेले रिजल्ट कशी आसो आमी तुगेलो टासाची म्हणून तांणी म्हाका रबलून म्हाका हेल्प केला तशी. तशी तुम्ही आता आर्टिकलशीप मिस्टर स्टीवन प्रभू अँड को कुंदापुरात हे केलेलं आसा. सो तुमकां आर्टिकलशीप टायम जारी कशी तुमकां एक एक्सपिरियन्स जाल्ले कसं शिकूंक मेळ्ळें आनी ते तुमगे सिनियर्स कशी आशिल्ली ची तुमकां कशी त्यांनी तुमकां शिकयत आशिल्ली आनी तुमकां ह्या फुल आर्टिकलशीप तुमगेल फायनल्साक ऑर फ्युचराक कशी हेल्पफूल जाता म्हूण एक सांगेत. हांव आर्टिकलशीप जॉइन जालें तेन्ना मिगेल्या इंटराच एका ग्रुप जाल्लेले. ताज नंतर आर्टिकलशीप पिरियडान तुमिगेले इंटराच सेकंड ग्रुप जाल्लेले. सो म्हाका आर्टिकलशीप आनी स्टडी दोन्ही ಒಟ್ಟು मॅनेज करका आशिल्ले. सो म्हाका त्या विशयान तर मिगेल सर जावन आशिल्ले CA TN प्रभू म्हणून तांगेल फूल नांव तेक्कट्टे नरसिंह प्रभू म्हणून गे न्हू. तशी CA विश्वास एन प्रभू म्हणून तांणी दोग जण मिगेले सर जावन आशिल्लींची. तांणी म्हाका एक नमून फ्रेंड्स अशी येवन घेनो हें केला तांणी एक नमून फुल सपोर्ट दिवन घेवन म्हाका हेल्प केला. तुगेल स्टडीज कशी मॅनेज करका, तुगेले आर्टिकलशीप कशी मॅनेज करका, वर्क मॅनेजमेंट कशी करका पुरा तांणी एक नमून म्हाका ಒಟ್ಟು रब्बून शिकोवन दिला. काम रब्बून शिकोवन दिला. मिगे लागीं बैसून शिकोवन दिला म्हूण सांगता हांव. तशी तांणी मागेल ಒಟ್ಟು रब्बून हेल्प केला म्हाका. प्रत्येक स्टेपान तूं प्रत्येक हांव खंय म्हाका चुकचानच हांव खंय हांव रॉंग केला तांणी म्हाका शिकोवन दिवन म्हाका हेल्प केला म्हणून हांव धन्यवाद सांगच्याक हें करता. तुमकां आर्टिकलशीप टायमाचे ते 3 वर्स
की अड्डेस वर्स की कितली केलेलं आसा त्या तुमकां फायनल जाका हेल्प जाली की वय आमगेले फर्म म्हण सांगल्यार टॅक्सेशन बेस्ड फर्म आशिल्ले. ओके सो म्हाका सेकंड ग्रुपान तू भारी हेल्प जालता निमित्त डायरेक्ट टॅक्सेस आनी इनडायरेक्ट टॅक्सेस आमगेल्या ऑफिसान तू सुमार क्लायंट्स आसा ती सुमार व्हेरायटी डायवर्सिफाईड आसा. सो म्हाका कशें जालें म्हळ्यार त्या वाजितान म्हाका वग्गी ग्रास्प जाता आशिल्लें. म्हणा आमी प्रॅक्टिकली ते केला निमित्त आनी थियरिटिकली वाजून गेलेल्यान तू भारी डिफरन्स आसा म्हण म्हाका तेन्ना कळ्ळें. म्हळ्यार कशें आमी त्या क्लायंटाल काम केलें निमित्त हांगात प्रोविजनांत कशें आसा कशें आमी अर्थ करून घेवका म्हळ्यार म्हाका त्या अर्थ वग्गी मागते वता आशिल्लें. तशी म्हाका सेकंड ग्रुपांत भारी हेल्प जाली तांगेलो टू आर्टिकलशीप केलेले. तशीच आतां मस्त एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसताची कोणे करू वच्चे रेडी जावन आसताची CA कोरका म्हण सांगून तांकां तुमगेले गायडन्स कसं नाही जावं दिवचे इश्ट पावताच की हांव म्हणची म्हळ्यार आमगेलो कोर्स म्हळ्यार डिफिकल्ट म्हूण सुमार जाण सांगताचे. वय बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. सर्टनली आय विल से इट इज नॉट डिफिकल्ट. पास जाल्ले तूं डिफिकल्ट नाही म्हूण सांगता म्हूण केलो जन म्हणटाचे. बट हांव वाजून पास जाला निमित्त हांव सांगता असं हे कोर्स म्हळ्यार डिफिकल्ट नाही. इट इज अ व्हेरी डिफरंट कोर्स म्हणून हांव सांगचें इच्छपावता. म्हळ्यार आमगेले हांव सांगिल म्हणके फुडें स्कोप ऑफ वर्क म्हळ्यार आमगेलो तितलो आसा. सो आमगेले पोर्शन वरे तशीच भारी वास्ट जाता पोर्शन. प्रति सगळे एक चॅप्टर पळोवच म्हळ्यार सुमार टायम वता. तशें आमकां भारी टायम इन्वेस्ट करता जाल्यार कोर्स निमित्त भारी कष्ट म्हूण दिसता. आमगेले मात एक तशें दिसता कोर्स कष्ट म्हूण ॲक्च्युअली आमगेलो कोर्स भारी डिफरंट कोर्स शिवाय कष्ट नाही. सो तुमकां डेडिकेशन दिवचाक तितलो टायम इन्वेस्ट करचाक तुमकां तुमगेले ते ताकद आसा तुमी ते करताचे म्हणून तुमगेले ते ध्येय आसा म्हूण सांगल्यार सर्टनली हांव सांगता तुमकां CA जावच्यान कोणी राबोवचाक साध्य ना. सो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आसता वय हार्ड वर्क तुमी कर हार्ड वर्क आनी स्मार्ट वर्क वरेन करका आनी तुमी त्या डेडिकेशन दिवन घेवन तुमी ते करताचे म्हणून तुमगेले एक गोल सेट करून घेतल्यार तुमकां CA जावचाक कोणी राबोवचा साध्य ना. मॅनिफेस्ट करता ना वय वय तशीच आतां न्यू कोर्सान आमी पळयला आसा इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन पेपर 6 म्हण एक पेपर आसा. सुमार जन सांगताची मस्त बुक पुरो वर्का मस्त कष्ट आसताले म्हण सांगून. सो तुमकां हे पेपर 6 म्हणल्यार आनी सेल्फ पेस्ड मॉडेल आशिल्ले स्पोम A आनी B त्यावेळी तुमकां नवे जावन आशिल्ले ह्या पंता तर तुमी कशी मॅनेज केल्या कशी तुमी टॅकल केलता. IBS पेपर म्हणच्याक पेपर 6 IBS ते म्हण ओपन बुक आशिल्ले. बट सर्टनली ओपन बुक म्हण आमी ते इग्नोर करच्या वरें ना. बट प्रिपरेशन म्हण आमी कसं करता म्हळ्यार आसिल तांतू कसन सब्जेक्ट आसा ताजे एप्लिकेशन कशें करचें म्हण आमी ते प्रोविजन्स कशें आसा तांगेले पोर्शन कशें आसता खंय करेक्ट केस स्टडीन एप्लाय करची कशी म्हण आमकां नॉलेज कळका. तेन्ना आमी पेपर 6 क्रॅक करयता. फर्स्ट 5 पेपर आमी चंद करून वाजिला लायक करून आमी अर्थ करून वाजून घेतला. तशी करून घेतल्यार आमकां पेपर 6 क्रॅक करचें जाता. सुलभ म्हणून सांगना भारी कष्ट म्हणून सांगना ते. बट कसं म्हण सांगल्यार आमगेले वाद्यूचे रीती वैरी वता ते तशी. आनी स्पॉम कशी म्हण सांगल्यार हांव वरे इनिशियल स्टेजसार दिलेलो स्पॉम तेन्ना स्पॉम अडना आशिल्ले. आमी ICA तांगेले 40 hours क्लास आसता ते पळोवन गेल्यार पूर जाता म्हणून दिसता म्हाका. आनी चड ताका जोरी हे करका म्हूण ना म्हळ्यार टायम इन्वेस्ट करका म्हूण नाशिल्लें तेन्ना. आतां थोडे लेवल चडयला म्हणून हांव आयकत आसा. बट स्पॉमाक हांव आशिल्लें तेन्ना तशी आशिल्लें. ICA 40 hours क्लास आमी करेक्ट वाजून गेल्यार ताजे कडेन थोडे रिविजन आनी करून घेवन गेले म्हळ्यार पूर जाता. आनी तुमगेले पेपर 6 वरे ते दोनी येता निमित्त आमकां ताजे कॉन्सेप्ट खंयची खंय आसा म्हणून आमकां थोडे क्लॅरिटी आसल्यार पेपर 6 बरोच थोडे सुलभ जाता. तशी केल्यार थोडे लायक जाता. ओके सो तुमी आतां CA प्रसाद शानभोग जाल्ल्याची तुमकां नेक्स्ट फ्युचर प्लॅन्स कसं नाही की लायक फर्दर स्टडीज करची जावो ऑर प्रॅक्टीस ओपन करची जावो ऑर एम्प्लॉयमेंटा वचची जावो तुमगेले फ्युचर प्लॅन्स कसं म्हण एक सांगितलं. फ्युचर म्हळ्यार नियर फ्युचर हांव आतां इतले दिवस कशें आशिल्लें म्हळ्यार क्लियर जातोय नावे म्हणून नाशिल्लो. सडनली क्लियर जाल्ले म्हळ्यार एक पटी सुमार डोर्स ओपन जाता. सो आमी खंयचे डोर वचका म्हणून आमी प्रॉपरली थिंक करून घेवका. सो आमगे आतां इनिशियल स्टेजांत आमी लायक करून थिंक करून घेवन आमी त्यांची करेक्ट पोजिशनाक गेले म्हूण सांगल्यार आमकां फ्युचर ब्रायट आसता म्हणून तशें हांव थिंक करता सर. थोडे वर्षाक आतां
एम्प्लॉयमेंट कोरगेन कडे कसं म्हूण पळोवया म्हणून आसात मिगेल प्लॅन्स. सो सफिशियंट टाइम घेवन बाय. तांचें इंट्रस्ट आसपून पळोवन बाय. तेजे प्रकार आमी वचका गडबडी करून गडबडी करूनच जा. Correct. तुमका CA जाल्ले म्हणकुळे सुमार कडेन दुखून निमगिताचे हे करी ते करी ते Right. करी हे जितल आयडिया दितल सुमार जण मेळटा. बट तुमकां कसन जाऊ का म्हणून तुम्ही डिसाईड करका. तुमगेल माइंड क्लियर जाऊ का फर्स्टाक. त्या माइंड तुमगेल क्लियर जाल्ले म्हणून सांगल्यार तुमकां लायक करून ऑपॉर्च्युनिटी त्या ग्रास्प करून घेवन तुम्ही हे कर. तशें म्हणून सुमार दिवस राखून बसयनात जा. तुमगेल्या एक प्रॉपर पिरियड ऑफ टाइम म्हणल्यार एक हे करून घेवन तुम्ही मुखार वचका म्हणून सांगता येता. सो आज आमगेलो तो CA प्रसाद पी शानभोग त्यांनी येवन तांगेले एक जर्नी शेअर केलेले एक मस्त धन्यवाद सांगता. तशीच आमगेल्या वीक्षक वर्गांक हांगेले जर्नी ऐकून मस्त खुशी जाल म्हूण लेखता. विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका हे अवकाश दिलेलेक धन्यवाद सांगता. तशी मिगेले कुलदेव जावन आशिल्ले मार्दोळ मालसा नारायणी. तशी आमगेले इष्टदेव जावन आशिल्ले लक्ष्मीपती व्यंकटेशाक धन्यवाद सांगून मिगेले गांवतूल समाज बांधव जावन आशिल्ले चेंपी सालिग्रामात समाज बांधव जावन आशिल्ले. तशी मिगेले सरले ऑफिसाक TN प्रभू. तशी तांगेले पार्टनर जावन आशिल्ले विश्वास प्रभू तांकांय धन्यवाद सांगून तेकटेचे सकड मिगेले मित्रवृंदाक धन्यवाद सांगता म्हणून इश्ट पावता. आणि आमगेल्या आईची व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करायची आणि आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्र YouTube चॅनलाक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.